सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा मनशा कुडा कलतेपणाची देख दिवंक आमच्या सडबंदरान मनशा सैम घेवचे आणि कुर्साचे मरण सोसचे म्हण तुझी खुशी जाली आमच्या चिनियेंत ताचे सोसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळोवंक कनवडायेन आमकां फावो कर त्यास आमच्या सुमया तुझ्या पुता जिजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आणि रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या एका शिसा भाशेन आपणाक शीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव फाटीं सरूंक ना म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली म्हजे खाडवडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केन्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां हांव लचीक पडचो ना म्हूण हांव जाणा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार Fari kau kertas
सा पावलोन फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सैमान तो देव, तरी त्या समसमपणाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नावापरास व्हरते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली. बागवाजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. क्रिस्त आमचे पासून मार्काप्रमाणे आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताच्या कष्ट मरणाचे चारित्रा. पास्काचे आनी बेकार उडण्याचे परबेक 2 दीस आसले. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजू कशें एकमातेन धरसो आनी जिवेशी मारसो म्हणून गुटमोळ करूंक लागले. पूण ते म्हणाले, परबेच्या दिसा नाका, लोक कांय उसंबळ जायत. जेजू बेतानियांत खोडकार सेमावच्या घरा गेलो. थंय तो जेवणार बसून आसतना एक स्त्री एक चंद्रकाती सिसलेंत मोलाद एक जंडामासी सुगंध तेल घेवन आयली आनी ती सिसली फोडून जेजूच्या मस्तकार तिणें वतलें. हें पळोवन थंय आसलेल्या भितरले थोडे संतापले आनी आपणा इतल्याक म्हणाले, ह्या तेलाचो असो विपाड करचो, कित्याक असलें तेल 300 रुपया प्रास चड मोलाक विकयेतें आनी मेळ्ळलो चड दुर्बळ्यांक वांट येतो. देखून रागान तिका बेश्टायली. पूण जेजू म्हणालो, सोडा तिका, कित्याक तुमी तिका दुसतात. म्हजे थंय तिणें एक उत्तीम करणी केली. दुर्बळीं तुमचे मदें सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेंपण करियेत. पूण हांव सदांच तुमचें सगळें आसचो ना. हिका कितें सांगता तें तिणें केलें. म्हज्या निकेपाक म्हूण पयलेंच म्हजे कुडीक हिणें तेल मागलें. सतत हांव तुमकां सांगता, जंय जंय सगळ्या संवसारांत ही सुवार्ता परगट जातली, त्या सर्व सुवात्यांनी तिणें केल्ली ही करणी तिच्या वखदासाक सांगतले. उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक पराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजका सरशी गेलो. तो आयिल्लो उद्देश समजून ते भोव खुशी जाले. देखून तांणी दूड बसयलो. तो वळटावन जेजूक धरून दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदूंक लागलो. बेकामेर उड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीसे म्हूण तूं म्हणटाय. तो व्हडू आपल्या शिसां मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा. थंय कंदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसां सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवणा साल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय आमकां तयार करा. शीस भायर सरून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगलेलें बरींच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. सांज जाताच तो आपल्या 12 शिसां सांगाता आयलो. पंक्तीर जेवता आसतना तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हजे सांगाता जेवता तो म्हाका गतान पराधीन करतलो.
शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव तो म्हणून ताच्या लागीं विचारूंक लागले. जेजू म्हणालो, तो बारांतलो एकलो म्हजे संगत पलगनांत हात घालता तो मनशा पोत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण कोणा मुखांतर मनशा पोत पराधीन जाता ताका धिक्कार. जल्म कुसून नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्याची सांग दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस थांडले पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो, हे म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें समेस्त मनशां पासून वारयलेलें. सतत हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या रासांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां दाकां फळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते वलिवत दोंगराक भायर सरून गेले. तो वेळ जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमी समेस्त म्हजे वयलो विश्वास कंटल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गोवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी हिंडाचे बकरे दुस्पडटले. पूण म्हाका जिवंत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गलिलेयाक वेतलो. ताका पेद्रू साप दिवन म्हणालो, हेरा सक्तांक तुजेर विश्वास सुखत जाल्यार म्हाका सुखसो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतत हांव तुका सांगतां, आयचे राती कोंब्यान 2 पावटी सात घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू बसोन म्हणालो, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना. आनी सकडी तेच परी म्हणाले. आनी ते गेत्सेमनी नांवाच्या एक मोड्याक येवन पावले. थंय आपल्याची सांगतो सांगी लागलो, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रोक जाकोबाक आनी जुवांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस आनी कंतीस सांग पावलो लागलो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मरताचें म्हाका बगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी चिक्कें पयस वचून तो धरणेर सर पडलो आनी 6 दीस जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरून वचो म्हणून मागी लागलो. तो म्हणालो, आब्बा बापा, सर्व संगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले हे संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसासरशी आयलो आनी ते न्हिदोवन आसले तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, सिमांव, तूं न्हिदलाय? 1 घंटो भर जागो रावंक तुज्यान जालें ना? तुमी ताळणेक सांपडनाशें जागे रावा आनी मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. तो परत्यान गेलो आनी त्याच उतरांनी मागी लागलो. परत्यान आयलेल्या वेळार शीस न्हिदोवन पडलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकलेले आनी ताका कितें साप दिवचें म्हणून तांकां समजलें ना. तो तिसऱ्यान पाटी आयलेल्या वेळार तांकां म्हणालो, कितें आनीक न्हिदोवन विशव घेतात? पुरो वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धरण खोट्या मनशांच्या हातांत दितले. उठा, आमी या, म्हाका पराधीन करतलो आयला. अशें तो उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो मुखार आयलो. ताजे सांगाता तालवारी आनी दांडे घेवन आयलेलो व्हड एक जमो आसलो. तांकां प्रधान याजकांनी, शास्त्र्यांनी आनी मातबाऱ्यांनी धाडलेलें. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिलो. जाका हांव उमो दिता तोच तो, ताका धरा आनी सत्रायान व्हरा. तो येतच शिदा जेजूसरशी वचून मेस्त्री म्हणालो आनी ताणें ताका उमो दिलो. तो वळ हेरांनी ताका घट्ट धरलो. तेन्ना सरशी आसलेल्या मदल्या एकल्यान आपली तालवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एक नौकराचेर मारली आनी ताजो कान कापून सोडलो. जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सोराक धरूंक आयिल्ले बरी तालवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक भायर सर आयल्यात. दिसान दीस हांव देवळांत तुमचे मदगात शिकयत आसतलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण आतां पवित्र पुस्तकान बरयल्लें पूर्ण जायसय. इतल्यार शीस सकळी ताका सांडून पडले. पूण एकलो तरणाटो उक्त्या आंगार फकत एक सानाची ओल पांगरन जेजू फाटल्यान वेतलो. ताका तांणी धरलो, पूण तो ओल ताच्या हातांत सोडून विनगोस तांचे तावन पळोवन धांवलो. उपरांत जेजूक ते श्रेश्ठ याजकाच्या उजेर व्हरून गेले. थंय प्रधान याजक, शास्त्री आनी मातबारी जमो जाल्ले. तेणे पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान वचून श्रेश्ठ याजकाच्या राजांगणान भितर सरलो आनी थंय राखवाल्या सांगाता उज्या सरशी बसून दग घेवंक लागलो.
तो व्हड प्रधान याजक आनी सगळे सानेद्रीन सभा जेजूक मरणाचे फर्मान दिवचे खातीर खंयची एक साक्ष मेळात गाय म्हणून सोदतले, पूण एकय तांकां मेळ्ळी ना. सभार जण मुखार येवन ताचे विरोध फोट साक्ष सांगी लागले, पूण तांच्या साक्षेक एकामेका ताळ पडले ना. शेकी थोडे जण उठले आनी ताचेर फोट फिर्याद मांडून म्हणाले, हातांनी बांदले हें देवळ हांव मोडटलो आनी हातांनी बांदूंक नातले आनी एक देवळ 3 दिसांनी हांव उबारतलो म्हणून ह्या मनशान म्हणलें आमी आयकलां. तशें जाल्यारय ताच्या साक्षेक एकामेका ताळ पडले ना. ते दुआ श्रेश्ठ याजकान सभे उजेर उबे रावन जेजू लागीं अशें विचारलें, तुजे विरोध हांणी हाडलेल्या फिर्यादींक तूं कांयच जाप दिनाय? पूण जेजू जाप काडिनासतना उगोच रावलो. तो व्हड श्रेश्ठ याजकान परत्यान ताका सवाल कर म्हळें, तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत न्हय? जेजून जाप दिली, वय हांवूच तो. आनी मनशा पुताक सर पदवेदार देवाच्या वचव्याक बसून आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपांचेर देवून आयलोलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आपले वयले वस्त्र पिंजून म्हणालो, आनीक आमकां साक्षींची गरज कितें? पळयात ताणें केल्ली देवनिंदा तुमीच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी सट्टांनी ताका मरण फावो म्हणून तीर्प दिलें. ते दुआंतोडे ताचेर थिंपी उडोवंक लागले. ताच्या दोळ्यांत वस्तर बांदून आनी मोठी मारून म्हणटाले, कोण म्हूण परतून आमकां सांग पळयव्या. आनी थंय आसलेले नौकार ताका थापटां वयर थापाड मारताले. तेणे पेद्रू आनीकी सकला आंगणांत आसलो. श्रेश्ठ याजकाच्या साकरण्या मदली एकली तेणे पाशार जातना पेद्रू दग घेवन आसलेलो तिका झळकलो. तिणें ताका बरो करून पडून म्हळें, तूं नाजरेतकार जेजू सांगत आसलो न्हय? पूण पेद्रू ना कर म्हणालो. हांव नेना. तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी थंय तावन उठोवन दरवट्यांतल्यान भायर वेताना परत्यान ते साकरणेन ताका देखलो आनी थंय आसले लागीं ती म्हणाली, होय तांचे मदलो एकलो. पूण परत्यान ताणें नाकारलें. थोड्या वेळा उपरांत तेणेंच सरशी आसलेल्या पेद्रू लागीं म्हणालें, न्हीज जावन तूं जावन आसाय. तूं तांचे भितरलो एकलो. दुबाव नासता तूं एक गलिलेयकार. तितल्यार पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सापत घाल म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखूंक वचना. आनी ते घडये कोंब्यान दुसऱ्यान साथ घालो. तो व्हड पेद्रू कुडा आसयलो. जेजून तांकां सांगलेल्या उतरांचो, कोंब्यान 2 फावटी साथ घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका ना करतलोय. आनी तो सगळोच सुगळ्ळो आनी रडोंक लागलो. ऊस वाडलेल्या फारा प्रधान याजकांनी मातबाऱ्यांक आनी शास्त्र्यांक सांगाता घेवन म्हणजे सगळी निती सभा जमोवन थाराव घेतलो. उपरांत जेजूक तांणी कोडो घालून व्हेलो आनी पिलात आदीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिन म्हळें, तें तूं सांगताय. प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सभार फिर्याद मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें, इतल्यो फिर्यादी तुजे ते म्हणटात, तूं कांयपणी जाप दिनाय मू? तरी जेजून कसलोच शब्द काडलो ना. ते पळोवन पिलात वीस पावलो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकांन मागलेल्या एकल्याक आदिपातीन सुटका दिवची रिवाज आसली. एक कडकायेच्या वेळार कुणी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदीत आसले. तांचे मदलो बारबास एकलो. लोकाच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हरशे केल्ले बरीच एक कैदीक सोडून दी जाय म्हणून मागलेल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिन म्हळें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडून दिजय म्हूण तुमची खुशी? प्रधान याजकांनी फकत मसरान ताका धरून दिला म्हणून ताका समजालें. बारबासाक सोडून दी जाय म्हणून पिलाता लागीं मागोवंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळयलें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवांचो राय म्हणून तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करी जाय? लोकांन बोबाट मारली. ताका कुर्सार मार. तो व्हड पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण आनीक व्हडल्या थाळ्यान उपराटे बोबो मार म्हणालें, ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बारबासाक सोडून दिलो. पूण जेजूक जेरबाद मारून कुर्सार जोडच्याक तांचे आदीन केलो.
तो व्हडू सिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकुट बिनून ताजेर घालो. उपरांत ते नमन करून म्हणूंक लागले, नमन तुका जुदेंच्या राया. आनी नाळान तांच्या ताच्या मस्तकार मारतले. ताजेर तिपी उडयतले आनी दिव्य म्हणून ताका नमस्कार करतले. शेकीन तांची खेळकुळा करून जाल्या उपरांत तांणी ते रक्तांबर वस्तूर काडलें. ताजेंच वस्तू ताका न्हेसयलें आनी ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमांव आलेक्झांद्र आनी रुपू हांचो बापाय नाडान तावून ते वाटेन आपल्या घरा फाटी बेतलो आनी ताका तांणी जेजूचो कुरीस भोवंक भोवळ केलें. उपरांत गोलगोता नांवाच्या सुवातेर ताका ते हाडून आयले. गोलगोता म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणलो अर्थ. ते रक्तांबळ भरशिल्लो वायन तांणी ताका पियोंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. तांणी आंग वस्त्रां कोणाक कितें मेळटा म्हणून सोर्ती घालून तांणी वांटून घेतली. जेजूक कुर्सार मारतना सोडून सकाळींची 9 वरां जातेत. ताच्या अपराधाची कोडोनी अशी बरोवन घाली, जुदेवांचो राय. जेजू सांगाता 2 सोरांकी कुर्सार मारलें, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक, आनी ते वाटेन वेतले ताची निंदा करतले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटले, वा तूं देव मंदिर नास करून 3 दिसांनी ते परत्यान उबारतलोय नाही, तर आतां कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शास्त्री खेळकुळा करून एकामेका म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केले पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकाना. क्रिस्त इस्रायल असो राय कुर्सा वयलो आतां देव पळया, तो वळ आमी तुका सत म्हणटा. ताजे सांगाता कुर्सार जोडलेले तेच बरी ताजी निंदा करतले. सुमार 2 पार जातना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जातना जेजून व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, एलोई एलोई लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सोडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे पळय तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवून वचून एक दर्याळंबे शिरक्याक बुडोवन हाडलें आनी एका बडयेक शिरकोवन जेजून तांटलें साके सारकें ताच्या वंटाक धरलें आनी एक बडयेक शिरकोवन रावा एलिया ताका सकला देवूंक येता जाल्यार पळय. तितल्यार जेजून व्हडल्या थाळ्यान बोब मारून प्राण केलो. तेदवा देवळाचो पडदो वयर थावन सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतापती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. थोडे स्त्रिये थंय पयस उब्यो रावून ह्यो संगती पळयतालो. तांचे मदें मोरी मागदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जेजूची आवय मोरी आनी सालोमी. जेजू गालिलेंत आसतना तांणी ताजो पाटलाव केलो आनी ताजी सेवा साकरी केली. हांचे शिवाय ताजे सांगाता जेरुजालेमाक आयलेल्यो हेर स्त्रियोय साबार आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत तो दीस तयार असो म्हणजे साबात आदलो दीस जुदेवांच्या श्रेष्ठ सभेचो एक माणेस सांदो आरिमातेचो जुजे देवाच्या राजाची वाट पळोवन आसलेलो. तो देरान पिलातासरशी गेलो आनी जेजूची कूड मागे लागलो. तितल्या भितरच जेजू मौन पावलो म्हणून पिलात आजाप जालो. देखून शतापतीक आपोवन धाडन जेजू येदोळ समोर पावला वैभे म्हणून ताजे लागीं ताणें विचार केलो आनी शतापाचे लागचें समजून घेतच जेजूची कूड ताणें जुजेक सोडून दिली. जुजेन एक सनाचें लुगाट मोलाक हाडलें. जेजूक ताणें कुर्सा वयलो देंवन त्या लुगटांत गुठलयलो
आनी कोटपांत पोकरलेल्या एक फोंडांत ताका दवरलो आनी समाधीच्या तोंडांत एक शिडा लोळयली. पूण मोरी मगदलेन आनी जुजेची आवय मोरी ताची कूड कैनी केपली ती पळोवन आसलें. देवाचें उतारिये. वखणे तुका क्रिस्त. ताळयांचो आयतार या सोमयाच्या पाशांवाचो आयतार म्हणून आमी आपयता. म्हाका एक सवाल दोस्तलें, ह्या आयताराक पाशांवाचो आयतार म्हणून कित्याक आपयतात? पाशांव म्हळ्यार कितें? इंग्लिशांत पॅशन म्हणटात, पॅशन ऑफ क्रायस्ट. पॅशन म्हणटा आसतना, ह्या पाशांव म्हणटा आसतना मनशाची बोगनां चिंतना या गूंड चिंतना असलो अर्थ येता. या आनी एक अर्थान आमी पळोवचें तर जाल्यार मनशा थंय आसची ती उर्बा, आपणें कितें पण करीचें, आपणें कितें साधन करीचें, ती एक आशा ह्या उर्बा म्हण आमी घेवयेत. ही आशा ह्या उर्बा आमी घेता आसतना जावं बरो सकारात्मक रितीन घेवयेत या नकारात्मक रितीन घेवयेत, पॉझिटिव्हली या नेगेटिव्हली. आमी चिंतना बोगना असलें चिंत आसतना आमकां आमच्या मतीक येवचें गूंड मोगार आसलीं मनशां, रोमियो जुलियट ह्या फिल्मांनी या खंयच्याय काणयांनी आसची हिरो हिरोईन, तांचे थंय मोग एक पॅशन जावन आसा आनी ती गूंड मोगार आसतात. या आपणें कितें करीचें म्हणली ती उर्बा आमी ती घेतली जाल्यार नेल्सन मंडेला कशें त्या कश्टोन आसच्या लोकां खातीर आपणें कितें करीचें म्हणल्या उद्देशान आपणाच्या जिवाचें समर्पण तो करता. नकारात्मक जावन घेवचें तर जाल्यार आमच्या शतमानांची येयल्ले एडॉल्फ हिटलर, मोहम्मद गदाफी या सद्दाम हुसेन असले मनीस तांच्याच एका उद्देशान एका उर्बेन ते जियेतले. अशें म्हणटा आसतना आमी नेगेटीव आसचे तसल्या पॅशनांत तावून सुडका सोडूंक जाय म्हण सांगून सांत पावलो गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 26व्या वळींत आमकां थंयसर तो सुडाळ रितीन सांगता. आमचे थंय आसचो तो आबलेस, मोसोरो, राग आनी असले संगती आमी सोडून क्रिस्तांव जाता आसतना आमी त्यो सगळ्यो संगती कुर्सार मारूंक जाय म्हण सांगून सांत पावलो आमकां सांगता. जरी तर पॅशन म्हणटा आसतना आमच्या बोगनां थंय संबंध आसा तर जाल्यार पॅशन म्हणटा आसतना आमच्या जिणेच्या उर्बे थंय या जिणेच्या दिशे थंय संबंध आसा तर जाल्यार जेजूच्या कश्टा मरणाक आमी कित्या खातीर पॅशन म्हणून आपयता या पाशांव म्हणून आपयता. जेजूचें सगळें जिवीत देवाच्या मोगान भरिल्लें, देवाच्या घराच्या मोगान भरिल्लें आनी सगळ्या जिवितांत तो उर्बेन जियेल्लो, देवाचें मिसांव ह्या संवसारी स्थापीत करचे त्या उर्बेन तो जियेल्लो. देखून जोहांच्या वंजेलान 2ऱ्या अध्यायांत 17व्या वळीन थंयसर सांगिल्लें आसा, तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासता. अशें म्हणटा आसतना जेजू थंय देवाची खुशी करची ती आशा, तें पॅशन जेजू थंय निरंतरी आसलें. आनी आमच्या जिवितान आमी पळयलें तर जाल्यार जेजूच्या कश्टा मरणा विशयांत आमी नियाळ करता आसतना एका रितीचे कित्या खातीर ताणें सोंसिजें पडलें म्हणलें तें चिंतप आमच्या मतींत उपजोवचें सहज. आनी जेजूच्या कश्टा मरणाचें गणीत आमकां लागशिल्ल्यान बाधक जाता म्हण सांगियेत, ह्या लागशिल्ल्यान आपोवणें दिता ताच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करूंक. देखून जेजूच्या कश्टा मरणाची कथा ती मोगाची कथा, ती एक पॅशन, स्टोरी ऑफ पॅशन म्हण आमी घेवयेत. आमच्या तेर्साच्या वेळार आमी दुखीचे मिस्तेर नियाळटा. दुखीचे मिस्तेर जेजूच्या कश्टा मरणाची चरित्रां एक संक्षिप्त रितीन आमकां ती दितात. सुमी जेजू मळ्यान मागतना रगत गमेता, ताका जेरमादांनी मारतात, ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट सांसितात, तो कुरीस घेवन कल्वार पर्वत पर्यंत वेता आनी थंयसर आपल्या माये मुखार तो प्राण सोडता. सदांच्या मागण्या वेळार
साद्या उतरांनी जेजूची सगळी कश्टां मरणाची चरित्रां आमी ह्या मिस्तेरान नियाळटा. आनी थंयसर जेजून बघिल्ले ते आठाविटे, जेजून बघिल्ले ते कश्ट, मनशा कोळाच्या सडवणे पासून ताणें घेतिल्ली ती मिनत आमी सगळी थंयसर नियाळटा. मेल गिब्सनान 2004 इसवेंत द पॅशन ऑफ क्रायस्ट म्हणलें एक फिल्म काडिल्लें आनी लाखां लोकांनी संवसारभर तें फिल्म पळयल्लें आसा. कित्याक जेजूचे कश्ट भोव लक्षिल्यान म्हणले पर्यंत थंयसर पिंतरायल्ले आसात. खंयच्या रितीन जेजून कुर्साचें मरण सोंसलें त्या विशांत लक्षिल्यान म्हणजे आसा तशें ताणें चित्रावंक प्रयत्न केल्लें आनी जायत्या लोकांनी तें फिल्म पळयल्लें आसा. आनी त्या मुखांतर जेजू खंयच्या रितीर आपणाच्या जिवाचें समर्पण करता म्हणलें थंयसर आमकां सांगिल्लें आसा. जेजूच्या पाशांवाची काणी, ह्या जेजूच्या पाशांवाची चरित्रां लक्षिल्या मनशान, आपणाचोच म्हणल्या मनशान इन्कार करून, ताका पराधीन करून, पेल्याच्या हातान दिवन जेजून कश्ट मरण सोंसिचें जाल्लें तें घडीत आमी नियाळटा. ह्या मुखांतर न्हय केवल पातकी कश्ट सोंसतात, बगर निरापराधी मनीस सयत कश्टांक वळख जातात आनी त्या मुखांतर जेजू आमकां एक आदर्श जाला. देखून जॉन पायपर ताच्या पॅशन ऑफ क्रायस्ट म्हणल्या बुकांत म्हणटा, ही डायड टू प्रोड्यूस इन अस अ पॅशन फॉर गुड डीड्स. बऱ्या संगती पासून आमचे थंय आशा उपजोवचे पासून, बऱ्या संगती पासून आमचे थंय उर्बा उपजोवचे पासून तो कुर्साचें मरण सोंसता. तो कुर्साचें मरण मेल्या उपरांत मोरणाचो संकेत जावन आसलो, मोरणाचो रूख म्हणून घेतिल्लो तो कुरीस जिविताचो रूख जावन बदलिता. त्या मुखांतर नव्या जिविताचो बरवसो त्या मोरणाचे संकेत जावन आशिल्ल्या कुर्सा मुखांतर आमकां तो दिता. एका गांवांत 2 जण बाबा आसले. व्हडलो भाव देवबिरांतीचो मनीस, सगळ्यांक बरें करतलो, कुटुंबाची ताका जबाबदारी आसली आनी सगळें बरें करून तो जियेतलो. ताका एकलो भाव आसलो, धाकटो भाव. ताका संवसारांत नातली खंयची संवय नातली. ताका हर एक संवय असो गुलाम तो जाल्लो. जावं बरो ड्रग्स तो घेतलो, अमाल पिवान तो करतलो, गॅम्बलिंगान तो आसलो आनी देवबिरांत म्हणटी ताका नातल्ली. ताच्या कुशे प्रमाणे तो घरा येतलो, कुशे प्रमाणे भायसर वेतलो आनी ताच्या व्हडल्या भावान ताच्या धाकट्या भावाक तिदवूंक जायते प्रयत्न केल्ले. ताचेर जायत्यो केसी आसल्यो आनी एक दीस अशें घडलें की एका रातीच्या वेळार धाकटो भाव तालवार घेवन सगळें आंग रक्तान भिजोवन घरा आयलो. तो म्हणालो, धाटू हांवें एकल्या दिवशी मारलें, आतां म्हाका पुलीस म्हजे सोदनेर आसात. व्हडल्या भावाक कितें सांगचें कळ्ळें ना. थोड्याच वेळान पुलिसांनी तांच्या घराक रेवोड घालून सरलो. धाकटो भाव म्हणालो, धाटू हांवें जिवीशी मारचे खातीर मारलें न्ही, चुकोन हांवें ताका मारलें, म्हाका आतां मरोंक खुशी ना. व्हडलो भाव कितें करचें कळ्ळें ना. ताचें रक्तान बुडिल्लें तें शर्ट, ताचें वस्तूर दगलो तो घेता आनी तो आपणाचेर घालता आनी ती तालवार व्हडलो भाव आपणाच्या हातान घेता आनी वचून बागेल काडटा. पुलीस येतात आनी ताचे लागीं विचारता आसतना तो म्हणटा, हांवें तुजे विशीं मारलें. आनी व्हडल्या भावाक पुलीस व्हरून वेतात. ताची तणकी जाता, ताका मरणाची शिक्षा जाता आनी व्हडल्या भावाक जिवीशी मारतात. व्हडलो भाव धाकट्या भावा खातीर आपणाचो जीव दिता. व्हडलो भाव आपणाचें जिवाचें बलिदान करता केवल धाकट्या भावाच्या मोगा खातीर. ही एक अपराधाची आनी मरणाची काणी, मोगाची काणी जावन आमी घेवयांगी. आयच्या सुवार्थेच्या वाचपांत जेजूच्या कश्टा मरणाची चरित्रां आमी वाचली. मनशा कुळाच्या पातकां पासून, मनशा कुळाच्या सडवणे पासून जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी कश्टांचें मरण ताणें सोंसलें आनी ही एक मोगाची काणी. तर ह्या मोगाच्या काणयेक आमी कशें जाप दिवची? म्हाका सांगा, पयली काणी सांगिल्ली हांवें, व्हडल्या भावान धाकट्या भावा खातीर आपणाच्या जिवाचें बलिदान केल्लें. तर धाकट्या भावान त्या व्हडल्या भावा खातीर कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर ताणें उपकारी मनाचो जावंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर आपणा थंय आसची ती वायट संवय ताणें त्या दिसतावन सोडूंक जाय. कित्याक ताच्या वायट संवये वरवीं व्हडलो भाव मरण पावता
आनी निरंतरी व्हडल्या बाबाचो उगडास ताणें काडूंक जाय आनी निमाणें जरी तर त्या व्हडल्या बाबाचीं बायल भुरगीं आसात तर जाल्यार तांची जबाबदारी त्या धाकट्या बाबान घेवंक जाय. तेच परी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजून आमचे खातीर सोंसिल्ल्या त्या कश्टां खातीर आमचीं पातकां आपणाचेर घेवन आमचे पासो तो मरण पाविल्ल्या खातीर आमी उपकारी मनाचे जावंक जाय आनी निरंतरी ताणें केल्लें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत उगडास काडून पातकी जिवी सांडून ताच्या मोगान जियोंक आमी निरंतरी प्रयत्न करूंक जाय. तवळ सुम्याचो पाशांव आमच्या जिवितांत ती अर्थाभरीत जातलो. आमेन. देखून उबी रावया. सतमंतान देवाक, सर्वपदवीदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या आसनाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमचा सुम्या सवयत्रज्ञारी गर्भे समावलो अंकार मरियेतान सल्मलो पोंच पिलातान ताणें सुसले ताका कुसार सोडलो तो मेल्यान वाडतानी केपिलो तो मेल्या मोते तेवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेणी तांची आनी मेल्यांची मुनसिबी करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षाने कुडीचे जीवनपण सस्ताचे जिवीत. आमेन. सर्गीन सोंगचो मोगाळ बाप आमची मागणी आयकता. सर्व आमच्या गरजो ताच्या समोर आतां आमी दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेचो वडील जावन आसच्या बाप साहेबान सर्व गवळ्यांनी याजक आनी धार्मिकांनी भाग्यवंत कुर्साच्या प्रेरणान आनी पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान आपले क्रिस्ती परजेक भावार्थान आनी बरवशान तीर करूंक कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजाक स्पंदन करीशे तुजी कृपा दी. फुडें येवच्या एलिसावान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरलेले फुडारी विसरून काडूंक आमकां कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भाग्यवंत कुर्सा मुखांत जिणेन जैत आसा म्हणलें समजून कश्टतल्या लोकांक कुर्सा सरशी हाडूंक आमकां प्रेरण दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. झुजाच्या आनी प्रकृती विकोपाच्या गांवांनी निराशीत जाल्ल्या आनी दुर्बल गायेन जिवनच्या लोकांक उदार मनाची मनशा मुखांत्र आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताची सुवार्ता परगट करतल्या सर मिशनरींक लायक मानयाऱ्यांक आशिर्वादांनी भर. तांच्या कश्टा वेळार तुजी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हाजर जाल्ल्या आमी समेजता एका मनाची काळजाची जावन एकामेकाक आदार दिवन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी सर्वांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी समकोंक त्या मुखांत्र ताणें हाडिल्ली ती सडवून हेरांतय वांटून घेवंक आनी ह्या संवसारी स्थापीत करूंक आमकां तुजो आदार दी. ह्या दिशेन जायती आमची मागणी तुजे समोर आमी दवरल्यान दयेन तूं ती मानून घे. मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हजे भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्पद्विदा देव बापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या लेख्या पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्वर म्हणून घे. सर्वेस्वर आमच्या कनवड्या बापा, तुझ्या एकल्यास पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुझें बोगसाणें आमकां बेगीन मेळूं. आमच्या करण्यांक तें फावो न्ही, तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुझे दयाळ काळज सोमाया मोग आमी भोगूंक पावो. हें आमी मागतां क्रिस्तमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर हाका आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या हातेफा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया हा वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. निरापराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दगद सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली क्यास्त नसत्या मनशां पासून आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचे दरबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची ही स्तुती गायतात. तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजी तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परसातून समयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देनी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसून आनी सुमेस्त मनशां पसून तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Babar tersebut bergejuang. Tujuh
सोडवणे पसो तुझ्या पोतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो आणि त्याच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणासो आणि सरगार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण तशी वाट पळेवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळसान हेंची वितनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्यात पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी सावंक निर्मी तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आणि अशें देवाचे माये भोव बागेवन तूं अवकार मरयेच्या तुज्या बागेवन तूं धर्मदत्ताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त संगाता तुवें विसरून काडलेल्या त्या दायजांत आमकां वांटो मेळो ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विस्वास दवरता पापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या सागरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळे बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळे आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भवतान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुजी इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे वतीची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या सहस्नाक आमेन आमेन आमच्या सुम्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन सांगता म्हणया आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे खुशी सकाळ सदा तशी संवसारांत जावं आमचो देशभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां राडे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्तचे येणें बरोबरशें नत्रेकतल्याक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबत ताजेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोग आसूं आनी एकवट असो गुर्तू सावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमची घागुर्त देवाचे शेळे देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले
देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तुची कुंडली तुमकां ससनाच्या भितर सांबाळ
प्रार्थुया. बहुमोगाळ बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. कुर्साक केळायिल्ल्या जेजूची कूड जाली आमचें कान आनी कुर्सार वारायले रगत जालें आमचें पिवन. ताचें मरण आमचो बाबर्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत रावूंक आनी बरवशान आसलेली आशेल्ली चडवण जोडूंक आमकां फावो कर. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. कळोवणी भगवंत हप्त्याक आनी वास्का फेस्ताक मुर्दम ₹85 ह्या सडीत घेता. फेस्ताच्या खर्चाक दया करून कुमो करा. साऊंड स्लाइड्स इतर खर्च स्पॉन्सर करून खुशी व्हरता तर अवकाश आसा. तिसरी संपवणूक 4 एकवेच्या भुरग्यांक पयलो कुमगार ह्या वर्साच्या एप्रिल 28 तारखेर आयतारा दीस आसतलो. पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांक दोतोर एप्रिल 15 तावन 13 दीस सांजेर 4 o'clock तावन 5:15 वरां पर्यंत आसतली. वडिलांनी ह्या विशीं जतन घेवची. 9वी आनी 10व्या वर्गांत शिकच्या भुरग्यांक क्रिसमसचो साक्रामेंत एप्रिल 13 तारखेर आसतलो. क्रिसमसची दोतोर एप्रिल 4 तावन 12 पर्यंत सांजेर 4:30 तावन 6 o'clock पर्यंत आसतली. 5वी तावन 10वी पर्यंतल्या भुरग्यांक राज्य शिबीर समर कॅम्प एप्रिल 15, 16 आनी 17 तारखेर आसतले. पिरगजेंतल्या सर्व संघटनाच्या सन्यांक एप्रिल 7 तारखेर 7 एप्रिल सकाळी 6:45 वरांचेर मीस जाल्ल्या उपरांत जमत आसा. सिनियर सिटीजन्स असोसिएशन कोंकणी आनी इंग्लीश गायन पंगडाच्या संध्यांनी त्या जमतीक मेळचे. पिरगजेंतल्या 21 आयोगाच्या 21 आयोगाच्या संध्यांक एप्रिल 14 तारखेर सकाळी 6:45 वरांचेर मीस जाल्ल्या उपरांत जमत आसा. ही जमत महत्वाची. बिस्प साहेबान गवळीक पेटे वेळार दिल्ल्या सूचना प्रमाणे मुखल्या 2 वर्सांक येवजण करूंक आसा. व्हाईट ग्रुव एग्री LLP वामंजूर हांगासर कामाक अवकाश आसा. सडीत विवर नोटीस बोर्डार पळया. मँगलोर कॅथलिक कोऑपरेटिव्ह बँकांत कामाक अवकाश आसा. सडीत विवर नोटीस बोर्डार पळया. प्रेजारांत वार्षिक कुर्सा वाट मार्च 26 मंगळारा भगवंत हप्त्यांत आसतली. पद्व शिकपा संस्थेच्या दुबळ्या भुरग्यांच्या कुमकेक तशेंच दोनपराच्या जेवणाक आदार जावन पस्का फेस्ता दिसा मार्च 31 वेर सांजेर 3 वरांचेर 3 o'clock तावन राती 9 o'clock पर्यंत ईस्टर फन 24 म्हणल्या नावांकाल फॅन्सीपेट आसा केला. विशेष काणा खेळ, लकी ड्रा आनी इतर आकर्षक संगती आसतल्यो. येदोळस फिरगस गवळीक परिशदेचे सामने युवजण तशेंच शिक्षपा संस्थेचे विद्यार्थी तशेंच सिब्बंदी ह्या बाबतीन वावर करून आसात. ह्या कार्याक तुमचो भरपूर सहकार आशेता. तुमी आमकां लकी ड्रॉ कुपन्स घेवन वा स्पॉन्सर्स आनी एडवर्टाइजमेंट्स हाडून तुमच्या वळखीच्यांक आनी मोगाच्यांक ह्या कार्याक आपोवणे दिवन तुमचो पाठिंबो दिव येता. ह्या संबंधी सडीत विवर गुरकरांच्या आनी फिरगस गवळी परिशदेच्या WhatsApp ग्रुपार घालतल्या. तेच परी येवच्या आयतारा दितल्या. पस्का फेस्ताक रुचीक रांदले जेवणाक प्री ऑर्डर घेता. सडीत विवराक आमच्या स्वयंसेवकाक संपर्क करा. भगवंत हप्त्याक केदेला अल्तर आनी इतर संगती मांडूंक तुमची कोमक जाय. देखून गुरकार प्रतिनिधी आनी युवजनां लागीं ह्या ब्रेस्तारा शुक्रार आनी शनिवारा सकाळी 7:30 वरार मांडवळ घालूंक कोमो करूंक विनंती करता. निमाण्या ब्रेस्तारा सकाळी मिसानांत संजेच्या सेरेमनीक येवंक जायनातल्यांक सांजेर 4 वरार एक मीस आसा. त्या दिसाची सेरेमनी सांजेर 6:30 वरार सुरवात जाता. त्या दिसाची काणीक दिजेच्या याजकांच्या भलायके निधीक वेता. त्या दिसा काणीकेचो पुरशांव आसतलो. हरशेंचे परीस तांदूळ, साकर, तेल आनी इतर वरवीं दिव येता. जमा जाल्ले वरवीं निवृत्त याजकांच्या घरा धाडून दितल्या. निमाण्या शुक्रारा कुर्साची वाट सकाळी 8 वरार इगर्जे भितर तशेंच 10 वरार 10 o'clock उक्त्या मैदानार व्हडा संख्यान ह्या कुर्सा वाटांत भाग घेवंक विनंती. निमाण्या शुक्राराची सेरेमनी सांजेर 5:30 वरार सुरवात जाता. हालेलुया सोनवारा पस्कांचे मीस सांजेर 7 o'clock वराक सुरवात जाता.
येवच्या हप्त्यांत म्हळ्यार वयल्या हप्त्यांत एप्रील 1, 2 आनी 3 1st, 2nd, 3rd एप्रील सोमारा मंगळारा आनी बुधवारा पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक घरांनी कुमगार हाडटल्या आदल्या आयतारा मिसा वेळार समज जाल्ले ₹10 64,920 64,920 तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं काकुळदार बापान आपल्या एकल्या पुताच्या कश्टा मरणान तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा साकरी करून सुभामपणी तसो आशिर्वाद तुमी सोडूंक पावो. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां ससनाच्या मरणांतली सोडयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको कालतो जालो. ताच्या कालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान तुमकां वांटो मेळो. आनी सर्वोद्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे समेत सदांच आसूं. वचून येयात मोग क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Amma sosodvenetikaj, kakrim kusači kurvijene varam kam čevam čelas mananedle, bapače putače in pojedat mečenavi. Amen.